संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार 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 आराम असा सगळं झालं भाई उभी आराम असा आठवड्या एक पट्टी मेळची पळयतय आणि खंय मेळटा आम्ही गेल्या आठवड्याक मेळिलो ह्या आठवड्याक कित्या येवच सांग येवच कित्या सांगा पळया गेल्या आठवड्याक म्हणून कितकीत जाले ते येऊन करून तुमकां सांगलाय आता ह्या आठवड्याक कितें सांग जाल्यार म्हाका न्हीद पडनाक थंय निधीर कडेन न्हीद पडनाका अरे बाबा आम्ही म्हणतात आमकां घरा घालू फातर ना खडी ना आणि कितकीत ना रती ना म्हणटात शिवमोग्गा पळयले तुम्ही शिवमोग्गात हां ते हे ते फातर फोडू घालते ते जिलेटीन फुटून घेवन 15 लोक देवा परमेश्वरा पळयच्या नाशिल्ले त्या अवतारान पळयच न्ही हांव तशें पळोवं गेलें ना कित्याक हांच्यार वचूं बी खर्च न्ही तशें पळोवं गेलें ना फोटो पळोवन बेजारलो हांव हय म्हणून हांव पळोवं कित्याक गेलें ना म्हाज्यान तसलें वाटता तसलें असलें हस्कन अपघाताचें मरण म्हाज्यान पळोवं जायना तशें म्हणून आमी कित्याक बरें करून रावूं जाय कितें बी करचे पयले 10 पटी विचार करूं जाय कित्याक हे दवरून हिंग दवरले नंतर फुट्टले का फुटना वडयल्यार तुकूड जातले का तुकूड जायना आनी ते विचार करचे उरता तशें म्हणत हय हय आनी कांय न्ही जाता तें कित्याक घडटा सांग आमगेले मस्तकांत ती बुद्धी उरता ती बुद्धी आमकां सगळ्याक भ्रश्ट करता आमगेलीच म्हणणी आता हांव कितलो बरो उरल्यार म्हाज्या मुखाल मनशार बुद्धी भ्रश्ट जाल्यार बी आमगेले भ्रश्ट जाल्लो हिसोब तो आतां पयर अंकोलात पळयला ना तुमी हय ते स्थायी समितीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष करचे ते तेंगेले ते कितें आशिल्ली भानगड आशिल्ली अरे रात्रीन 1:30 वाजे म्हणल्यार धरणा बसप 1:30 वाजे म्हणल्यार धरणा बसले व्हडलो अवतार जालो ना हेतू भितर कोणाली चूक आसका म्हण अजून ना म्हण म्हाका खबर ना पण 1:30 वाजे म्हणल्यार त्या अधिकारी लोकांक तुमी थंय जावन गेले म्हणल्यार कितलो बेजार दिसता हां तेमकां बेजार न्ही हो उर आम कित्या जाय लोकाल पंचायत आम गेलेत आमच्यान जावत ना हिंगा म्हण एक सांग तुमकां जिवना भितर घट रावूं जाय कित्याक घट रावूं जाय आतां हांव घट रावची केन्ना आमकां जेन्ना ल्हान पोरां आली केन्ना बी जाणटे जाता 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 जाणटेल्याली वळख करून घेयनी जो जाणटेल्या बरो दोस्तीक करनी जो जाणटे जाता जाता जाणटेल्या दोस्तीक सोडून नेणटेल्या कडेन येवूं जाय कित्याक सांगा जेन्ना आमी जाणटे जाता आमगेले तकलेंत कितें जाणटेल्या कडेन दोस्ती केल्यार कितें मेळटा म्हाका BP वाडली रे म्हाका प्रेशर वाडलें रे पयर ती म्हाका गुळी मेळना रे भायल्यान काल केलें जेवण बरना रे हित आयकूं मेळचें नेणटेल पोरा कडेन वचा काल क्रिकेट खेळ्ळो आज हो आवट जालो परत ते मॅच हितूच रावता तेमी म्हणल्यार आमी तेंगेल बुद्दीत गेले नंतर आमगेले जाणटेपण भायर वयता आनी तेमगे नेणटेपणांत आमी घुसतात आनी तेन्ना आमी नेणटेच जातात तेन्ना कसले रोग काय उरना रोगराय काय उरना ताका लागून आमी नेणटे आतां नेणटेल म्हणटा नेणटेल्या कडेन खूब बी सवलत घेवन बसनी जो हय ही गंमत सांगता ही गंमत एक सांग तुमकां आयकया पयर हांव कारवारच्यान येयलो बसा आयल्यान देवन घेवन वचून घरा वच्चा म्हणून चमकू गेल्यार हे गेले आमी गेलो हे गेलो कोणाच्या चेडूं मेळ्ळें रे बाबा महाबळेश्वराल नाथ म्हाका मेळ्ळी आजा खंय गेल्लो म्हणल्यार म्हाका हांवें ना कारवार गेलो गो दे कित्या पुता ना आजा हातांत बाटली करून गेलो मरे तूं हांव पळयात बी गेलो म्हण केला हांव म्हणल्यार म्हाका राग येयलो ना कितें सांग ल्हान पोराक खबर ना गो पुता हे उदका बाटली गो म्हाका उदक इल्ली जाय पडटा पिते रोवच पडटा आजा आमी उदक कित्याक पितात म्हणल्यार म्हाका बी तकले लाय म्हणलो ना गो आमकां आतां तान बी लागले नंतर उदक पितात न्ही ना आजा हे तुवें चूक सांगलो तूं खबर आसून सांगते ना तूं म्हणटा म्हाका म्हणलो उदक पिन जाल्यार आनी उदक तान लागलो म्हणूच पितात आनी कित्याक पिता तर ना रे आजा इतलें कळ्ळें तुका हां उदक कित्याक पिता खबर आसा तुका उदक आमच्यान खावूं जाय म्हणून उदक पितात म्हणटा म्हाका म्हणल्यार आमी कितें उलयचें आमी कितें उलयचें काय म्हणून उदक खावूं जाय म्हणून पिता म्हणल्यार अरे
उदक पिवू जाय म्हणून पितात न्ही म्हणजे खाऊ जाय म्हणून पिता म्हणजे आता उदक खाऊ जाय म्हणल्यार फिरज्यात दोन बरफ करून खाऊ जायना चाबून कराम करून करणं कित्या जायन का म्हणून जाले उर हेमगेल काय नाका भानगड नाका म्हणा त्या पराक चाल हा पता हय गो धुये म्हाकाच खबर नाशिल्ली हेज नंतर उदक खाऊ चाबूनच खाता म्हणला आनी गेलो हांव मागीर सकयल वयता 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 म्हाका तो पांडूल चेडो मेळ्ळो आनी तो पांडूल चेडो कसको चमकता हातात एक पिशवी घेवन झर झरी चमकता हांवें पळयलो हो कितें जालें हेका का म्हणून घेवन मागीर अरे प्रितमा अरे अस्कर खंय वयत रे तूं कितें अस्कर गडबडीत वयत रे हा ना काकाल चेडो हॉस्पिटलांत आसा म्हूण लागलो म्हाका अरे काकाल चेडो हॉस्पिटलांत आसा कित्याक रे कितें जालें ताका ना चमकोचोच ना म्हूण लागलो म्हाका अरे देवा म्हाका बेजार येतला बेजार हितून म्हणलें चमकत ना म्हणल्यार कितें जालें रे पडलो ना पडलो ना आनी कितें जालें तर ना आतां जावन घेवन 2 दीस जाले अजुनूय चमकोचोच ना म्हूण आपूण हॉस्पिटलांत वचून पळोवं येता म्हूण लागलो म्हाका जावन घेवन 2 दिवस जाल्यार चमकत ना म्हण हो कितले दिसान चमकयलो म्हूण सांगचें आतां हा जातानाच चमकून येईल का म्हण घेवन मनशान मात्र विचार करूं जाय हा 2 दीस जाल्लो पोर कसो करून चमकतलो तेंगेली चूक ना पोराली खंय ल्हान भुरग्यां पळयलेच ना तेमी येतात आनी ग्रावंडाचेर येयले खेळूं येयले खंय ल्हान पोरां पळयतले पळोवं जाय ल्हान पोरां पळोवं जाय ल्हान पोर खेळचे कडेन वच जाय तशें म्हणून म्हणटा आमी कित्याक ल्हान पोराक जाणटे लोकांक आमी तांकां ज्ञान दिवं जाय इतलेंच न्ही ज्ञान म्हण कितें बरें बी ज्ञान दिवं जाय आनी जिवनांत त्रास येईल तेन्ना कितें त्रासांतल्यान कशें भायर येवं जाय तें बी आमकां ताका मात्र शिकोवन दिवं जाय पयर म्हाका एक येयलो मूड लागलो महाबळेश्वराल ना तूं पंचाम म्हण घेवन येयलो आनी म्हाका मूड लागलो आजा तूं खबर आसा कितें रे पुता म्हणलें तितून मराठी फोडणी मारता तितून उलयण्यात मराठी फोडणी तुला खबर आसा का म्हणटालो म्हाका हांवें म्हणलें कितें जालें रे बाबा ना पुरी नांव खंयच्यान येयलें का म्हणटालो म्हाका पुरी नांव तेंगेलें आडनांव अमरीश पुरी ओम पुरी तेंगेलें आडनांव उरतलें म्हणलें तशें न्ही रे आजा पुरी खावची पुरी खंयच्यान नांव येयलें का म्हणटालो म्हाका खावचें न्ही पुरी खंयच्यान येयलें आमी केन्ना पुरीच म्हणटा तेजे पयलीं ताका पोरी काय म्हणलें ना आमी पुरेक म्हणटा ना पुरी म्हण तशें ना म्हणटालो म्हाका पुरयलें खरें नांव पुर्णिमा खंय म्हणल्यार पुर्णिमे दिवस तयार केलें म्हणल्यार पौर्णिमा म्हणल्यार पुर्णिमा पुर्णिमा जाल्यार पुरी कशें जालें रे काय चाललें काय ना पौर्णिमाक तेगेले आवय बापूय लाडान प्रितीन ताका पुरी म्हूण आपयताले हय म्हणलें मागीर ना पुरी एक दिवस वयता म्हण होड जालें होड जाता एक दीस वयता जमनी बरोबर आशिल्ले भाईत पडले कितू पडले उदका पडले म्हण जालें भाईच्या कोणी पळयले बिहारी लोकांनी पळयले हिंदी उलयताल्यान तेमी म्हणले पानी में पूरी पड गई लोकां फेमस जाले पुरी म्हणले चेडू उदकाच पडले म्हण तेन्नाच्यान ताका त्या चेडवाक पौर्णिमाक पुरी म्हणटल्याक पानीपुरी म्हण नांव दवरलें मागीर त्या पोरान सोडलें ना बिहारीन त्या हुडी मान घेवन त्या उदकाच्या वयर काडून ताका सेव केलो इंग्लिशान सेव केलो म्हणल्यार वाचयलो तेन्नाच्यान ताका परत नांव चेंज जालें सेव पुरी जावन गेलें म्हाका सांगिल्लें आयकता तुमी हेचे तर्क बांदा कितें सांगता म्हणून तेन्नाचें नांव त्या पुरीलें सेव पुरी जालें खंय मागीर पळया मागीर खंय पुराय हें जालें कितें सांगलें तेणी त्या चेडवान आत्महत्या करून घेयली म्हण घेवन आत्महत्या करून घेयली आनी आत्महत्या करून घेवंक हो गुन्ह आसा म्हण घेवन पुलिसान तेजेर केस दाखल केली प्रकरण दाखल केलें आनी ताका कोर्टांत व्हरून उबी केलें म्हण कोर्टांत ताका लास्ट कशें बी करून वकिलान एकदम फायट करून ताका बेल मेळ्ळी तेन्ना त्या पुरीक बेलपुरी म्हण नांव पडलें बेल मेळटरीत मागीर आसात न्ही मिडिया न्यूज ब्यूज तेगेल त्या पुरी बद्दल कितें बरयलें खंय तेगेल कोणा बरोबर वायट संबंद आशिल्ले तेजे बरोबर आनी कितें आशिल्लें तशें म्हण ते आत्महत्या करून घेयले म्हण तेमी एकदम मसालो लावन न्यूज बरयले तेजे नंतर पुरी नांव कितें जालें मसाला पुरी जावन गेलें हां पुरी पानीपुरी सेवपुरी बेलपुरी ही मसाला पुरी हे अजूनही तेगेल त्या पुरी नाव दवरचे खातीर अजून हे बिहारी लोक तेमी भाईच्यान काडील कोणी बिहारी लोकांनी का गुजराती लोकांनी तेमी काडील आज पर्यंत तेमी येदो म्हणल्यार बेलपुरी पानीपुरी अमरीश पुरी घेवन फिरता पळया
आजकाल पराकडे म्हणून उलेच म्हणून अर्थच ना म्हणून सांगा तुम्ही. अरे किती खोट उलोप किती खरी उलोप देवा बड्या खबर. आमगे तो कोण केरूवडचो धनंजय राज हाडू अरेस्ट करया म्हणला हय तो. म्हणला म्हाका आजा हांव शिकारे गेल्लो. अरे शिकारे गेलो आजा शिकारे वच्चा म्हणून पुराय जानवर सोत. अरे सगळे जनावरच ना लास्ट माझ्या मुखार धोळ्या मुखार वाघ रे आजा म्हणला म्हाका. कसको न अशकोन अशी वाघ म्हणला म्हाका आजा. असले वाघ धोळ्या मुखार कित करता राजा. आजा काढलो बंदूक आणि जर तर घोड वड्या म्हणून गेला राजा. आपण गुळी हाडी इसरलो म्हणला म्हाका. तरी केटोर वाघा कोणू दिल गुळी ना म्हणून बंदुकेत तोंडान एक पटी डोह केलो वाघ धांवन गेलो म्हणला म्हाका. हे कसले शिकारी करता रे तुम्ही म्हणलाय ताका. आमगेल शिकारी तू खबर ना तुगे तितल्याचेर तरी बोकड झाले मागेल खबर असतो का. अरे हा हसत हेक म्हणून गेलो वयता वयता चमकता विचारात गेल्लो पळय परत वयर पावलो रानात. थंय म्हाज्या मुखार इटवलो पट्ट्या वाघ कसलो तुगेल हो काहीच न्ही असलो डब्बल असलो वाघ येयलो. वाघा मुखार गेल्यार हाय हस्कर खाक्या घालून बंदूक हाडया म्हणल्यार बंदूक खंय हाडला. बंदूक ना म्हाजे कडेन तरी बरें आसा. बंदुकेचे लायसन आशिल्ले झेरॉक्स कॉपी मागेल किच्यात आशिल्ली. वाघाक अशें चिकन दाखयलो वाघ असलो पोळ मान धांवलो खबर आसा म्हण सांगल तेका. म्हणल्यार तूं विचार करूं सारकी गोश्ट न्ही. म्हणल्यार तो म्हाजे कडेन कितलो खोट उलयता आनी हांव खोटें कितलें उलोवत. अरे खोटें उलयचें पुस्तक बरयलोच हांव आनी हो म्हाका शिकयता. लोकाल म्हणून कितें जाता खबर आसा तुमकां. भानगड म्हणल्यार भानगड अशी न्ही ती. तेमगेल लेखान तेमी करूं वयतात. आमकां ती मजा दिसता. आमकां कितें दिसता फकांड दिसता. फकांड दिसतात ती कित्याक पयर हांव चमकता गडा वयल्यान चमकता आनी आमगेलो तेका वळखीचोच पोर रिलाल चेडो तो ह्या वरच्या दुकानार उबी आसा आनी त्या वरच्या दुकानार चेडू आसात. करता कोण हो निलाल चढता चेडवाक. मागेल मस्तक तापले. हो पोर केन्नाच का 2 कांचुलार दिया म्हणून गेल्लो लांब आशिल्ल्याकच चुकलो. दिया म्हणून गेल्लो मागीर म्हणून अरे अक्कल आसा रे तुका. हा चेडवाक तेच करून चुचूच करता. 4 भायल पोराक चुचूच करता. 4 लोकां मुखार तेंका चुचूच करूं तुका. अरे हा आई बहीण कोण नाय रे घरा कडेन. आई बहीण कोण नाय रे काय चाललें. हो म्हाका कितें म्हणटा खबर आसा. ना ज्या दनपारच्यान घरा कडेन गेले ना आई आनी भयण मामागेर वयत म्हणटाले गेला काय कितें सांग कोण सांजे वचून गेल्यार कळटलें तें म्हाका म्हणटा म्हाका. हांव उलयत कितें आनी तो सांगता कितें. उलयलें हाय उलयलें विचारिल्ले प्रश्नाक आनी उलयलें उत्तराक संबंद आसा का म्हणून घेवन ना. आजकाल पोराचेर येत ना म्हाका. खरें तर मायात गेलो साल म्हाका. पयर मागीर आवडीचे एक पेटो सांगू गेल्यार येता दूख येता अडचून घेवच पडटा म्हूण पेटो बरो आसा न्ही तशें म्हणत मेल्लो येदो म्हणल्यार बो मारिलो थाय. कित्याक पेट्याक पयर हिंगा पोटा कडेन गोळ येयले. गोळ येयले म्हणून परत अरे 50 कडेन हॉस्पिटलाक घेवन गेलो. सांगता तुमकां हॉस्पिटलाक 50 कडेन घेवन गेलो. कारवारात हॉस्पिटलात घेवन गेल्यार एक दीस डॉक्टर म्हणलो फाल्यां 9 यो म्हणून परत घेवन येयलो घरा कडेन. परत दुसरे तर रक्षा करून घेवन गेलो. परत 9 गेलो डॉक्टर ना कदरा हिजिटा गेलो खंय. परत डॉक्टरा फोन केलो अरे पेट्या घेवन येयला तुमी कितें म्हणिल्लें पेट्या चक्कर आत नाका फाल्यां घेवन यो म्हणलो. 3 दिसान डॉक्टर मेळ्ळो. डॉक्टर मेळ्ळ्या म्हणटा म्हाका अर्जंट पेट्याक ऑपरेशन करूं जाय म्हणून आमी गेल्या. हाय जिवनात एक खंय सूय तोपून गेल्लो आनी पेट्याक बेजार दिसतो. बेजार दिसू सारखे जालें तें तरी की हांवें मन घट्ट केलो. पेटो तर जिवंत रावूं जाय न्ही म्हणून हांवें हातल करा डॉक्टरान म्हणलें हांवें ना तेका तें अंतस्थेशिया कितें तर म्हणटा म्हाका गुंगेचें इंजेक्शन अंतस्थेशिया दिवंक 2000 रुपये खंय. हांवें म्हणलो पेटो तर बरो जावं जाय पळय घर लागचो पेटो मायेस्त पेटो 2000 दिता म्हणलें. ऑपरेशन करूंक परत 2000 रुपये दिवं जाय म्हणलें म्हाका. तरी की दिता म्हणलें हां दिन म्हणलें हांवें. मागीर ऑपरेशन करया केन्ना ना अमूक दिसा यो म्हणून म्हाका सांगलो. अमूक वत्ता यो म्हणून घेवन गेल्यार डॉक्टर परत ना. आनी ते बी कितें सांगितलें ताणें पेट्याक रात्रीच्यान जेवण घालनाका सकाळीं म्हणल्यार दनपार घेवन यो म्हणलें म्हाका. हांवें त्या पेट्या बड्याक मागेल्या बरें नाशिल्लें पेट्याक रात्रीच्यान उपास दवरला आनी दनपार म्हणल्यार उपास दवरून घेवन गेला डॉक्टर ना.
पेट मागेलो हॉस्पिटलाक गेले ते लोकांत इतलो एक कापूस दवरिल्लो पळय ती बोंबय मिठा म्हणून मागीर पेट्यान खायलो पोटा भुकेक अर्थ आसका म्हणून गेले मागीर ऑपरेशन करचेत म्हणून जालें ऑपरेशन केलें ऑपरेशन करून हांवें घरा कडेन घेवन येयलो म्हाका म्हूण लागलो कोण श्रीकांतालच्यान म्हणटा म्हाका हाज्या 2-3 दीस जाले मरे दिसलोच ना तूं म्हण हय इकी दिसलोच ना ना रे पुता पेट्याक आराम नाशिल्ले हय कितें जालें पेट्याक ना रे पुता ताका पोटाक ते गोळ येयले ऑपरेशन केलें म्हणलें ताका हांवें हय आतां कसो आसा आतां घरा कडेन आसा आतां कसो आसा आतां तुमगेलो पेटो कसो आसा काय म्हणलें म्हाका आतां मात बरो आसा रे म्हणलें आतां उलयत बी काय म्हणटा म्हाका उलयत बी काय म्हणलें कितें म्हणू हांव पेट्यान आज येद बारकेर पेटूक आसतलो हाडी तें न्हिदो म्हणल्यार उलयना खाली भोंवतलो पेटो तो आतां ऑपरेशन केलें तो उलयतलो काय म्हण घेवन हा कितें म्हणटा ताका ना रे अजून उलयत ना आतां धिमकुऱ्यान वयता म्हणटा काय गप्प गेलो तोंड घेवन हय ना हांवें कितें उलयलें म्हण घेवन तुमी बेजार करून घेयनाकात कित्याक सांग मागीर गेले की उलट घेता म्हण कितें म्हाका मना दोन घेवंक कळटना न्ही तशें म्हणून हांव तुमचे कडेन उलयतां तुमकां बेजार जावत म्हाका सांगूं वचनाकात कित्याक सांग तुमकां बेजार जालो म्हाका कळ्ळें म्हाका परत बेजार येतलें न्ही तशें म्हणून घेवन पयर सांग तुमकां एक गोश्ट जाली पयर मागीर लक्ष्मी म्हटल्यार मागीर मूस हय 28 जाले हिल निघून 28 दिवसच जाला आतां हिल निघून अरे वासरा दूध येयला म्हणून हांव थोडे पडलो चाल हां भिलो कित्याक सांग आजकाल आमगेल्या गांवांत लोकाल गोरवां होऊन इकतर लोक तयार जाते आसात हय लोकाल गोरवां होऊन इकल्यार तेम समाधान अशें तसले लोक तयार जालात म्हणून हांव तसो हांव भिला आनी असो तर रात्री 10:30 वाजताक जर तर उठून घेवन गोरवां मागीर म्हशी सोद्या म्हणून गेल्यार अरे बाबा आंग काडची परिस्थिती मागेली हांव जाल्ल्याक खरें जिवान घट्ट उरलो अरे 4-5 बायलांनी 4-5 एकांतल्यान दाल्लेशे पोर अशी चमकतात पुरा मेळ असो हांवें समजलो म्हाका स्वारी दितली जावन कोणी देवाल स्वारी कितें तरी दितली म्हाका म्हणून हांव समजलो मुखार येता पळयल्यार पळया देवा तूं पांय मुखार येवं खूब जर तर लागीं तेला आड पडचे आनी पांय पडचे कित्याक देवाक आमी मान मर्याद दितातूच लोक न्ही आमी दितलेच लोक न्ही तशें म्हणून पळयल्यार पुरा आमगेले गांवचेच बायलां आनी दाल्ले हांवें म्हणलो अरे कोणाक कितें जालें रे रातीन खंय चमकता रे काय चलल म्हाका मागीर ना रे हांव म्हशी हाडून चमकता तुमी खंय वयतात काय चालय ना आमी वॉकिंगाक वयतात म्हणल्यार म्हाका वॉकिंगाक म्हणल्यार चमकूक वयतात म्हण इतले रात्रीन कितें रे काय चाललें ना आजा ते कितें जाता जेवण नंतर मात जिरू जा म्हणून मात चमकच पडटा म्हणल्यार म्हाका हय म्हणल्यार मुखार येयलो कित्याक तेमगेले करून गेलो वतना आमकां कितें लोकल पंचायत आपल्या तुमकां खबर आसली मागेले म्हाज्यान जाल्यार लोकल पंचायत म्हाका कितें जाय म्हण ही म्हाका एक कळना तुमकां रात्रीन जेवण नंतर जिरचे खातीर तूं चमकता म्हणल्यार रात्रीन कित्याक जेवूं जायी उपाय न्हिदूं जायी आतां हांव न्हिदना हां इतले 90 वर मारता मुठभर जेवता थंड न्हिदता रात्रीन कित्याक जेवूं जा काय म्हण घेवन तुमकां रात्रीन तितलेच जेविले जिरयतात जाल्यार जेवूं जा म्हणना न्ही कितें बी उरू काय बी उरू म्हाका टायम ना हय कित्याक हांव खूब कामांत उरतो आतां म्हाका पयलींच्या म्हणून सांग आतां लोकाल म्हण एक खंय वचत थंय जाप करचे म्हाजबर रावचे फोटो मारचे कित्याक मारतात त्या देवा परमेश्वराक खबर केन्ना मागीर फोटो वंटी लावन माळ घालता म्हणून म्हाका खबर ना म्हण कितें उरू रावतात फोटो मारतात म्हण हांव एक सांगतो कोंकणी भाशेचेर अभिमान मात आतां एक सांगा कोंकणी भाशा म्हणटा म्हाका याद येयली कोंकणी भाशा आमगेली इतली गोड भाशा इतली व्हड भाशा आनी इतली फेमस भाशा कित्याक सांग आतां तुमकां खंयचें उदाहरण आतां आतां कोणी मेलोच म्हणून एक उदाहरण घेया इंग्लीश भाशेन तुमी कितें मेल म्हणटा जाल्यार कितें म्हणटले सांगा म्हाका ही इज डायड हां ही इज नो मोर हां इतलें म्हणटले हय न्ही हां ही इज एक्सपायर्ड इतलें म्हणटले कोंकणी भाशेन कितें म्हणून आसा रे तुमचे कडेन शब्द घेया हांव सांगता तुमकां मेलो गोटक जालो दोळ धापलो खायमची न्हिदलो उडलो वयर गेलो देवा गेलो हां वायट जालो विकेट गेले अरे तेज्या भायर आनी सांगूं जायी संवसार सोडलो
अकस्मात जर तर तो 100 वर्सात जाल्यार सेंच्युरी मारलो. कित्याच आसा ते कितें नांव ना कोंकणी भाशेत. खूब इतल्यो भाशा आसा. जल्मा येयलो, जनन जालो, तेणी दोळे उगडलो, ही पुराय शब्द आमगे खंयची भाशेत आसा कोंकणी भाशेत. चला तुम्ही आयुश्यात कोणा तर तुमकां मस्तक तापोवन धरता, तुका इतलोच राग येयलो, कितले गाळी मारतले तुमी इंग्लिशान. रास्कल, ब्लडी बास्केट, स्कॉन्ड्रल असली गाडी म्हणटली तुमी गाळी मारतली. आमगेल कोंकणी भाशेत कितली काय गाळी जाय तुमकां मारूक. आमगेल कोंकणी भाशेत इतले गाळी आसात, केंसा खंयच्यान धरी ती नाट्टाकडी म्हणल्यार गाळी आसात, तितले मारूं जातात कोंकणी भाशेत. इंग्लिशात मारूं जातात. किती बी उरू काही बी उरू बरें कर रावा. मुखालपटी हांव येता म्हणल्यार वाट पळया मात. पूण म्हाका एक तुमकां कळटलें ना, म्हाका हर एक फावटी तुमकां सांगता हांव, मागेल हे प्रोग्राम 10,000, 11,000, 12,000 लोक पळयतात. ते सबस्क्रायब कित्याक करना तुमी. कित्याक सबस्क्रायब आवडना जाल्यार आवडना म्हणटा येवचें बंद करता. म्हाका बी भरपूर काम उरतात. गोरू आसा आमगेर, गोरू वासर आसात, गोठ म्हणून आसा, शेत म्हणून करता हांव. येनाक म्हणल्यार येना. तुमी सबस्क्रायब केल्यार कितें म्हाका बी बरें दिसता. बाबा म्हाजे बरें इतले लोक आसात न्ही म्हणून म्हाका एक उमेद अशी. पण थोडे लोकांक कळ्ळें उरतलें. कळ्ळें जाल्यार दुसऱ्या कडच्यान तुमी ते सबस्क्रायब करून घेयात. ते बटन उरता का तांबडे कलर तेजे दपटीचे हे घंट्याचे उरता, ते टन्नेकर वाजयेचे आनी सबस्क्रायब करचे. हाय येऊ तर. आतां तुमी देवळा गेल्यार तुमी घंट मारनात तशेंच म्हाजे खातीर एक घंट मारा न्ही. बरें तर मुखार येता मेळया. बरें कर रावा. देव बरो करूं तुम सगल्याक आनी सुरक्षीत रावा. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा. आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे.